फिर्गस स्थापनेच्या शतमानोत्तर दशमानोत्सव संभ्रमाक प्रधान याजक जावन हजर आसच्या आमच्या दियेसीचो विगार जेराल मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना बापांक, सर्व याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक आनी तुमकां सर्वांक माया मोगाचो येवकार मागता. आज आमकां बिंदूर फिर्गस घरांक व्हरतो दीस. आमची फिर्गस स्थापन जावन 110 वर्सां संपतात. आमचो फिर्गस स्थापक देवाचो सेवक मॉन्सिंजर रायमंद मास्करेनस बाप आनी ताचे उपरांत आयिल्ल्या सर्व विगार तशें सहाय्यक विगारांनी फिर्गजेंत आसच्या धर्म भयणी, गवळीक परिशद, संघ संस्थे, विविध आयोग आनी देवपर्जे संगता मेळोवन फिर्गस पात्रोन सान बस्त्यांच्या मजतीन ही फिर्गस भावार्थाचें, मोगाचें आनी सेवेचें कुटाम जावन रुपीत केल्या. ह्या खातीर देवाक आज आमी अर्गां दिवया. येवकरिस्ताच्या बोळान आमची कुटुंबां मागण्याची बिडारां करया म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती परगडटा. आमी बरवर्षाची यात्रिकां सांगाता समकोनची पवित्र सभा जावन फुडें वचूंक आसा. ह्या पवित्र सभेचो मुळावो कण जावन आसा आमची कुटुंबां. कुटुंबां मागण्याची बिडारां जावन रुपीत करूंक हो आमकां एक ऐन काळ. येवकरिस्त देवाक आमी भेटोवयेत जाल्लें श्रेश्ठ मागणें. येवकरिस्ता सांगता घरांत देवाचें उतार वाचून आनी नियाळून सदां आमोरी तेर्स करून इगर्जेन जावच्या विविध भक्ती कार्यांक हजर जावन आमची कुटुंबां मागण्याची बिडारां करूंक पेसाडया. तेच परी आमचो फिर्गस आनी बेतनी धार्मीक मेळाचो स्थापक देवाचो सेवक रायमंद मास्करेनस बापांक वेगीनच आल्तरीचो मान फावो जावं दी म्हणून प्रत्येक तरान मागया. मागण्याचें बरें कुटाम रुपीत करचें सवें एकवटाचें आनी माया मोगाचें फिर्गस कुटाम बांदून हाडूंक जायसची कुर्पा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया. आतां उबी रावया, प्रवेश गीत गावन आयचो संभ्रम सुरवात करया. भायर आयिल्लीं दयेकर नायका आल्तरीच्या दोनूय कुशीन बाल्कनीच्यान मस्त जागो आसा. दयेकर भितर येयात. आमी आयल्या ह्या मंदिरा बापा सर्वच तुका आमचे ओपूण भेटयता अर्गां बलिदान. देवान आमकां फावो केल्लो हो दीस ताका जावं दी स्तुती सन्मान. मोगामय पासन बोललो हो दीस खुशी जाता आमचे धर्म. सर्गी ताळे मेळो मधुर गितां गावून, सर्गी ताळे मेळो मधुर गितां गावून तुका करता बापा प्रणाम.
संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या ह्या मंदिरा बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गां बलिदान. मोगाळ बामयणीनो आयच्या ह्या संभ्रमाच्या दिसा संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमच्या संगात आसात आमचे विगार जराल बाप मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोना, तशेंच आमचे आदले विगार बाप विन्सी मोंतेरो, तशेंच सैरे याजक आनी आमच्या फिरगचेचे याजक हांकां सर्वांक तुमच्या सर्वांच्या नवान मोगाचो स्वागत हांव मागतां. मी सक्कड सांगाता मेळोन हे मीस भेटोवन देवाक अर्गां दिवया आनी आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या एकवटा पासत आनी आमची कुटुंबां आनी फिरगस मागण्याची बिडारा जावं हे मीस भेटोवन मागया. प्रत्येक तरान बाप विन्सीच्या बऱ्या भलायके पासत तशेंच फिरगजींत विविध रितींनी विविध पिडेंक लागून कश्टतल्या सर्वांचो उगडास करया. आमच्या सर्व धर्मीक कॉवेंतांनी आसच्या विविध पिडेक लागून कश्टतल्या सर्व दमयण्यांचो फिरगसगरांचो उगडास काडून तांचे पासत विशेष रितीन आज आमी मागया. आयच्या मिसाची ते सवा फिरगस लोकांच्या ते सवा आनी गरजां खातीर मरये मायेक अर्गां मिसिता अनाक्लिटस क्रास्ता, अर्गां जॉयलीन डिसोजा, अर्गां विन्नी डिसोजा नित्यादर सायबिनीक ह्या सर्वांच्या आनी आमच्याय ते सवा गरजां इराद्या पासत मागोवन हे मिसाचें बलिदान आमी सांगाता भेटोवें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसाचो महत्व दोळस आमी प्रस्तावनांत बोवा परबायेन आयकला. 110 वर्सां बेंदूर सान सेबास्टियान फिरगजेक जातात आसता ह्या संदर्भी आमी देवाक अर्गां दिता. ह्या फिरगजे मुखांत्र फिरगज लोकांक तशें हेरांक जायतें आत्मीक तशें लौकीक बरेंपण जालां आनी ह्या खातीर आज आमी धन्या देवाक अर्गां दिवचो विशेश संदर्भ. हांगासर सेवा दिल्ले याजक, धार्मिकां, लायक मुखेली, सगळीं फिरगजकारां ताचो सगळ्यांचो आज उपकारी मनान उडास काडन देवाक अर्गां दिता आसतना ही फिरगज मुखल्या वर्सांनी भावार्थांत परजोळोवन दी, समुदायी बांदच्यांत आमचो भावार्थ जियोवच्यांत एक मेलफांत जावं दी म्हणून ह्या फिरगज कुटुंबा खातीर प्रत्येक तरान ह्या संदर्भी आमी मागया. आमी निजा देवाक, खऱ्या देवाक खरो भावार्थ स्विकार करचो निर्धार विसवण केल्या आसता त्या निर्धारा प्रमाणे आमी सदांच जियोवच्याक येवकरिस्त बोवारी हजर जावचें, येवकरिस्तीक कुटाम जावच्याक कृपा मागोवन आयचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. आमची पातकां वळखून घेवन देवातावन एकामेकातावन बोगसाणें मागोवन हें बलिदान नितळ काळजान शुद्ध मनान भेटोवच्याक आतां आमी आमकांच आयती करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोना चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका धीर वाजता तुझ्या वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोम्या देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढणारे आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्या कोसलार आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगली देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय हें तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बसयताय ताची आशा दवरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अथीर संवसारांत सर्गीच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जोशवाच्या पुस्तकांतलें वाचप जोशवान शेकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमो केल्यो उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगड्यांक फुडाऱ्यांक न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हजीर जाले तेदवां जोशवान सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव अशें सांगता पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडे वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करतले पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या आमोरितांच्या देवांची मुझें आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव लोकान जाप दिली सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर हाडलीं आनी ताणेंच आमच्या दोळ्यां मुखार व्हड अजापां केल्लीं आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पयन करून गेल्ल्या त्या सरू लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव कित्याक तो आमचो देव देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार
साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड सर्वेस्पराक हांव सदांच धीन वाजतलो ताची वाकन स्तुती खळन आसता म्हज्या ओंटांचेर आसतली सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवेक मेळटा हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात सर्वेस्पर कोठ्या मनशांक पाट करता संवसारांत तांचो उगडासच आळवण सोडता साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड नितीवंतांचे बाबे सर्वेस्पर कान दिता आनी सर्वय कश्टान वरांतली तांकां निवारता खंती दुखेन बरवतल्यांक सोमी लागीं आसा बरवसो कंटलेल्यांक हात दिवन तो उखलता साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक गोड सांव पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला पत्नींनी आपल्या पतींक सुम्याकच खाल जाल्ल्या परी खाल जावन चला जाय कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तशें पती आपल्या पत्नीचे मस्तक आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता आनी तशेंच पत्नींनी सरसंगतींनी आपल्या पतींक खाल जाय पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशेंय तुमी तुमच्या पत्नींचो मोग करा पवित्र सभा ती बो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयकनासतना पवित्र आनी खतावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळची एक काणीक आपणाक जावच्या क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो ह्याच परी पत्नींनी जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचोय मोग करी जाय कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेष करिना बदलाक तिचें तो पालन पोषण करता पवित्र सभेक ही क्रिस्त
ह्या परी चलयता. आमी ताच्या कुडीचे संदे पवित्र पुस्तकान म्हणिल्ले बरे आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपल्या पतीनी थंय एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लागती जाता म्हूण हांव सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाची वडकार. Alleluia, 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 alleluia. Diso aiso anandaso amka सर्वा संतोषाचो सोम्या देवा हसून गावचो उपकारांतून अर्गा दिवचो. Alleluia, 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 alleluia. Servis po तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवो परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. कफरनवच्या सिनागोगांत जेजू शिकवून आसतना ताच्या शिश्यां मदले 12 जणी आयकून म्हणाले, हे उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत. ह्या विशयांतच आपणाचे शीस गुणगुणून आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ दंडोळ्ळो वे. तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाठी वेताना पडलेशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरकज्ञान मनीस खंयच्याय उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मेक जीव दिवपी. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मनिनांत तसले. सत्मनिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान फरादीन करतलो कोण म्हण जेजू सुरवेत पावूंचो जना आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जण ताजो सांगात सांडून पाटी पडतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली, सुमिया आमी कोणा सरशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणेक जिविताची. तुमचो देवाचो भगिवंत म्हूण आमी सत म्हणला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचे जिणयेंत सकाळीं उठिल्ल्या घडयेंतावन राती न्हिदता पर्यंत आमी जायते विसवण्यो करता. सकाळीं जाग जाल्लेंच हातान सुटचें गी आनी इल्लो वेळ न्हिदचें गी, या आज आयतार खंयच्या मिसाक वचें, कितल्या वरांच्या मिसाक वचें, असले ल्हान आनी व्हड जायत्यो विसवण्यो आमच्या जिवितांत करता. थोडे ल्हान विसवणे आसात ते व्हडले आमच्या जिविताक परिणाम घालचे तसल्यो न्हय, पूण जिवितांत थोडे महत्वाचे विसवण्योय आमी करता. जावंक पुरो गो
एक बेस विंसून काडटना, काजारी जिविताचो सांगाती विंसून काडटा आसतना, जिवितांत एक फुडार विंसून काडटा आसतना, कुटुंबांत एक बरें व्हडलें कार्य आसा करूंक चिंतना, असल्यो म्हत्वाच्यो विंसवण्योय आमी करता आनी आमचें फुडलें जिवीत आमी करच्या विंसवणेचेर जायते फावटी होंदवून आसता. भावार्थाच्या संगती घेता आसतना थोड्यो महान विंसवण्यो पवित्र पुस्तकांत केल्ल्यो, तशेंच पवित्र सभेच्या चरित्रेन केल्ल्योय आमकां वाचूंक मेळटात, आमी त्यो आयकता. असल्या विंसवणे वरवीं पवित्र सभेक बरेंपण जालां, मात्र न्ही जायत्यांनी केल्ल्या असल्या महान विंसवणे वरवीं आपलो जीवच रिस्केर घालून रक्तसाक्षी जाल्लेय पवित्र सभेंत जायतीं निदर्शनां आसात. आमचोच ह्या फिरगजेचो पात्रोन सान सेबास्त्यान चवथ्या शतमाना पर्यंत पवित्र सभेंत जायती दोगदोणी आसली. तिसऱ्या शतमानांत सान सेबास्त्यान तो ह्या दोगदोणे मदें क्रिस्तांवांक कांय तरी आपूण कुमो करूंक शकतलो म्हणल्यार चिंतपान बरो न्हू, रायाच्या सैनांत तो भरती जाता, एक बरो हुद्दो तो आपणायता, जायत्या क्रिस्तांवांक तो आदार दिता. आनी केदाळा रायाक कळटा की हो सेबास्त्यान एक क्रिस्तांव म्हणटा आसतना राय ताका फाल्याण्या एका दिसा फाल्याण्या एका जाग्यार कुर्सा मुळांत जमो जावच्या क्रिस्तांवांक बंदिवान करून हाडूंक ताका उलो दिता. पूण सान सेबास्त्यान रायाचे हुकूम पाळिना आनी ह्या खातीर ताका मार्तीर मोरा जाय पडटा. ताच्या उपरांत 4थ्या शतमानांत डायक्लिशन म्हणलो एकलो चक्रवर्ती आसलो आनी ह्या शतमानाच्या सुरवेर ताणें राजवट चलयिल्लें आनी ताणें आज्ञा दिल्ली की क्रिस्तांवांनी आयताराचें सांगाता येवंक नजो, सांगाता येवकारिस्त आचरण करूंक नजो, देवाचें उतर प्रगट करूंक नजो, देवाचें उतर वाचूंक नजो, तांणी सांगातास येवंक नजो आनी जर आयल्यां जाल्यार तांकां मरणाची शिक्षा दिजय म्हणली आज्ञा ताणें दिल्ली. 304 इसवेंत अबितीन म्हणल्या एका गांवांत आतांच्या ट्युनिशियांत सुमार 49 जण क्रिस्तांव एका आयतारा येवकारिस्त आचरण करच्याक सांगाता आयिल्ले आनी ह्या वेळा तांकां कैद केलें आनी कार्तेज म्हणल्या गांवाक ताका नितीदारा मुखार हाडले. नितीदारान तांकां विचारलें, तुमी रायाची आज्ञा मोडून कशें म्हूण सांगाता आयल्यात? आनी तांचे बायकलो सातुर्नीन म्हणलो जाप दिता मुन्सिबीदाराक, वय हांव म्हज्या बावंडा सोम्याचे मिस्तेर संभ्रामूंक सांगाता जमत केल्या. आमी येवकारिस्त संभ्रामला, देवाचें उतर वाचलां आनी तें देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी बरोवन घालां. आमी क्रिस्तांव, येवकारिस्ता शिवाय आमी जियोंक शकना. आमचे शिवाय येवकारिस्त ना, येवकारिस्ता शिवाय आमी ना. येवकारिस्त क्रिस्तांवाचो बरवोसो आनी साल्वासांव. आनी ह्या जापीक लागून ते 49 जण क्रिस्तांव पवित्र सभेंत येवकारिस्ताचे पयले मार्तीर जावंक पावले. फाटल्या 4-5 आयतारांनी आमी येवकारिस्ता विशयी शिकोवन आयकून उंतायले. हांव जेजू म्हणटा आपुणूच जिविताचो उंडो, कोण म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो, म्हजें मांस तुमी केल्ल्या करीत आनी म्हजें रगत तुमी पियेल्या करीत तुमचें तें जीव आसना. आनी ह्या रितीर येवकारिस्ताची शिकोवण फाटल्या 4-5 आयतारांनी आमी आयकून आयल्या. आनी आज परत आखरेची एक विंसवण करूंक आयची देवस्तुती आमी सोमेस्तांक उलो दिता. आनी ही विंसवण भावार्थाची विंसवण, खऱ्या देवाची विंसवण, येवकारिस्तांत जेजूक आमचें आत्मीक खाण जावन स्विकार करचें तसलें विंसवण. बसायल्या गांवच्या वाटेर मोइजेचो असिस्टंट म्हणले बरी आसलो जोशुआ आनी उपरांत इस्रायल लोकांक बसायल्या गांवाक पावोवचें मुखेलपण घेतलो जोशुआ इस्रायलितांक एक विंसवण करूंक उलो दिवचो आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. आज तुमी एक निर्धार करा, कोणाची सेवा तुमी करतात. तुमचे पुर्वज त्या परकी गांवांत न्ही बोलतडी म्हणजे त्या गुलामपणांत आसल्या वेळा तांणी परकी देवांची सेवा केल्ली, त्या देवांची गी वा आतां तुमी तुमचे बावरी आसच्या त्या अमोरीतगारांच्या देवाची गी ते परकी देव खरे देव न्ही तांची सेवा करतात गी म्हणलें. एक निर्धार तुमी करा म्हणलो उलो तो तांकां दिता. आनी तांणी लोकांच्या फुडाऱ्यांनी मालगाड्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी एक निर्धार करच्याक आपलोच निर्धार आनी आपल्या घराण्याचो निर्धार कितें म्हणलें जोशुआ सांगता, म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशीं सांगचें जाल्यार आमी सर्वेस्पराची निजा देवाची सेवा करतले. हांव
तो लोकी आपणाची ह्या लोकांचे फुडारी आपणाची येदोळ पर्यंत जतन घेतलेल्या सुरेस्पराची सेवा करतले हांव ताचे शिवाय हेर परकी देशांची आमी खंडीत सेवा करचे ना म्हणलो निर्धार थंयसर घेतात. सुवार्थ घेता आसतना सुवार्थेंत जेजूची शिकवण साबार जाणांक जिरोवंक जावंक ना. म्हजें मांस तुमी केल्ल्या करीत, म्हज्या रगात तुमी पियेल्या करीत, तुमचें तें जीव आसचो ना म्हूण जेजूची उतरां सांगिल्लीं ताका स्विकार करूंक जाली नात. कित्याक म्हळ्यार सायबीक तरान तें खरें आमकां एका मनशाचें मांस खावंक रगात पियोवंक तें आमचें जिवीत न्ही आनी तें करूंक जायना. पूण जेजू मनीस मात्र न्ही, तो देवी जावन आसा. तो खरो देव सर्गांत देवून आयिल्लो, देवाचो पूत म्हणलें स्विकार करूंक तो लोक तयार नासलो आनी देखून ते म्हणटा ती शिकोवन विपरीत जाली. कोणें ती स्विकार करियेत आनी देखून जायते जाण जेजूचो फाटलाव करचें सोडून पयस केले. जेजू कोणेंय आपणाचो फाटलाव करीत म्हणून बोळ करिना. कोण जेजूचो फाटलाव करता, कोण जेजूक स्विकार करता, तांणी ती विसवण स्वाकुशेन करी जाय. आनी देखून जेजू आपल्या लागशिल्यांक विचारता, तुमी वचोंक सोदतात वय? आनी पेद्रूची जाप अपुरबायेची, सोम्या आमी कोणा लागीं वयचें? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुजो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून आमी पातयेल्या आनी तें आमी जाणाव. आनी देखून जेजूचो फाटलाव करचो, जेजूची विसवण करची. विसवण पेद्रू आनी तेच्या लागशिल्ले जेजूचे फाटलावदार करतात. जेजूची विसवण केल्ल्यानी ताचे शिकवणे प्रमाणे जियोंक आसा. आमी खरे क्रिस्तांव जाय शिवाय आमी फॅन्सी क्रिश्चन्स जावंक जायना. आयतार एक मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी क्रिस्तांव म्हणून संडे क्रिस्तांव मात्र जाल्यार पावना. बागार जेजूचो फाटलाव करता आसतना खऱ्या क्रिस्तांवपणा फाटल्यान आटापून आसले चॅलेंजस पंतावनां आमी स्विकार करूंक आसात. आनी सबॅस्टियान बरी तसल्या मार्तेरां बरी आमी सोम्याची विसवण करूंक आमकांच त्याग करून जेजूचो फाटलाव करूंक आमी निर्धार करूंक जाय. पेद्रून दिल्ली जाप हें सगळें आटापून आसलें आनी देखून जेजूच्या आपोस्तलांक मार्तीर मरचें पडलें. आज बेंदोर सान सबॅस्टियान इगर्जेक फिरगजेक 110 वर्सां सामचो संदर्भ. आनी हो संदर्भ आमी देवाक अर्गां जावन एक बरो संदर्भ म्हण आमी घेता. 110 वर्सां आदी केल्ली विसवण एक फिरगज कुटां बांदून हाडची, क्रिस्ताक साक्ष दिवची. आनी ही फिरगज कुटां कर्नंत आयलां. मंगळूर शारांत ही फिरगज जावन भावार्थ जिवाळ जाला, भाव बांदवपण वाडलां, आध्यात्मीक बरेपण लाभलां. शारांत क्रिस्ताक साक्ष दिवंक अवकाश लाभला. देणी उजवाडाक आयल्यांत जायते मुखेलपण ह्या फिरगजेतावन दिसून आयलां. ह्या सर्वाक कारण जाल्ल्या सुरवेचो स्थापक विगार मोन्सिन्योर देवाचो सेवक रायमंड मस्करेनस ताचेर हांव सुरवात कर. हांगासर सेवा दिल्ले विगार सहायक याजक हेर याजक हांगासर ह्या फिरगजेच्या परिधी भितर सेवा दिली. धार्मिकां हांगासर उब जाले लायक मुखेली सांगत आसता सगळ्या फिरगजकारां ताच्या सगळ्यांच्या सेवे आनी समर्पीत जिविता मुखांतर ही फिरगज आत्मीक तरान, आध्यात्मीक तरान आनी लौकीक तरान फुडें आयिल्ली आनी हेर फिरगजांक एक मेलफंक्त जाल्ली. आनी ह्या खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिता. सांगात आस येवच्या वर्स 2025 जुबलेवाचें वर्स आनी हाका तयार जावन हें वर्स मागण्याचें वर्स म्हणून पवित्र सभेंत परगट केल्लें आमी जाणाव. इगज फिरगजेचें केंद्र, पूण थोड्या संदर्भांनी मात्र आमी हांगासर येता. येवकारिस्त बोवारी आमच्या साक्रामेंताच्या आचरणा संदर्भी फिरगज कुटाम जावन आमी सांगाता येता. पूण आमच्या जिविताचे सडीत वेळ आमी आमच्या कुटुंबांत जियेता. आमची कुटुंबां आमी बाबार्थाची कुटुंबां, बाबार्थाची विसवण केल्लीं कुटुंबां, निजा देवाची विसवण केल्लीं कुटुंबां म्हणलें परगट करीचें. ही गजेंत आमी मागण्याचें श्रेश्ठ विधान येवकारिस्ताचें आचरण करता. आनी ह्या खातीर हे कुटाम कशें आमी सगळीं फिरगजकारां सांगाता येता. हाच्या फाटल्यान आमी करी जाय जाल्ली विसवण येवकारिस्ताची आनी येवकारिस्ताच्या फाटल्यान आसाल्लीं पंत आव्हानां चॅलेंजासी आमी स्विकार करूंक पडटात. कुटुंबांत
पोतीनी मदलो बांद कसो आसा जें म्हणलें सांब पावल एफेसकारांक बरोवन आयच्या दुसऱ्या वस्पांत सांगली उतरां आमी आयकलीं. जशें क्रिस्त आनी पवित्र सभा मदें एकवट आसा तशें पोतीनी मदें एकवट आसा जंय. एफेसकारांक बरयलें पत्र आयच्या वाचपांतून मुंदरून आमी वाचल्यार आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो संबंदी सांब पावल थंयसर विवरिता तें आमी पळयता. आनी हाका आमकां येवकारिस्त एक बरें कुटाम आसा करच्याक येवकारिस्त आमकां बळ दिता, आमकां प्रेरण दिता. जशें येवकारिस्त बोवारी सगळें फिरगस कुटाम सांगाता येता तशेंच मागण्याच्या बोवारी हर एक आमचें कुटाम सांगाता येता. आमच्या घरा मागणें केल्ले वरवीं आमचे कुटाम आमी सांगाता हाडटा मात्र न्ही, तें सांगाता आमी दवरता. आमची कुटुंबां मागण्याक प्रामुख्यता दिवची कुटुंबां जाताना ती बाबार्थांत वाडटात. बाबार्थाची संपूर्ण तराची विसवण करूंक शकतात, खऱ्या देवाची सेवा करूंक शकतात. आनी मागणेच आमकां जें कितें परकी देवाचें आचरण म्हणलें आसा तें पयस करूंक आमकां आदार दितात. आमच्यो स्वाकश्यो आमचे कितें संवसारी संगती म्हणले आसात देवाक कुशीक लोटून संवसारी संगतीक प्रामुख्यता दिवची, हें सगळें आमी कुशीक लोटतल्या आनी निजा देवाची खऱ्या देवाची विसवण करून ताच्या फाटल्यान आशिल्लीं पंत आव्हानां आमी जियोंक शकतल्या. अशें केल्ले वरवीं फिरगजस एक येवकारिस्त केंद्रीत कुटाम जाता, श्रेश्ठ मागण्या केंद्रीत फिरगज कुटाम जातलें. आनी ह्या खातीर देवाची कृपा आमी मागया. 110 वर्सां ह्या फिरगजेची जालीं आसता आमच्या मालगाड्यांनी बाबार्थ सांबाळून हाडला, बाबार्थाक देख दिल्या. आनी आतां आमची सर्ती, आतां आमी ह्या फिरगजेचे सांदे एक फिरगज कुटाम जावन आमी आमच्या मुखल्या पिळगेक हे एक आदर्श फिरगज कुटाम म्हणल्यार आमी दाखोवंक आसा. बाबार्थांत जिवाळ मुखेलपणांत उर्बेस्त जावन एक बरें फिरगज कुटाम बांदिल्ल्या वेळार मुखल्या पिळगेक आमी एक बरी बुनयाद घालता मात्र न्ही, ती बुनयाद घट्टदारान आमच्या बाबार्थाचेर बांदून हाडटा. ही कृपा आमकां सगळ्यांक फिरगजगारांक आम्हा समेस्तांक सरस्व देव फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबे रावन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सरपदवदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या नादिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो सर्व काळा आदी बापात हांव सलमाला. देवात हांव देव उजवाडांत उजवाड खऱ्या देवात हांव उपसारलो खरो देव. तो देवात हांव सलमाला ताका रुसूंक ना. बापाच्या साई बासो ताचे वरी सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमच्या सोडवणे बसोत सर्गांत हांव तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमच्या बसोत पोंच पेल्या ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस म्हणून सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता सोमी आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तो निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रावाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोमदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता पातकांच्या भोगसणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक अर्गां दिवचो संदर्भ देवान फाटल्या वर्सांनी ह्या सगळ्या फिरगज कुटुंबा खातीर ह्या स्थळी पवित्र सभे खातीर देवान उतल्या कुरपे देण्या बसोत अर्गां दिता आसतना मुखल्या जिवितांत देवाचो आदार सगळ्या पवित्र सभे बसोत समाजे बसोत आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा बसोत आनी आमच्या खासगी गरजां खातीर देवाचो आदार आतां आमी बाबार्थाच्या प्रार्थनांत मागोवन घेवया. सर्गींच्या मोगाळ बापा पापा फ्रांसिसान आमचो गवळी बाप पिटर पावलान ह्या साकांनी धर्मिकांनी मागण्याची जिवीत जियोंक आनी एवकारिस्ताची जिणी जियोंक कुमोग कर. तशेंच आपल्या परजेन ससन जिनयेची वाटेन समकोवच्याक
मागण्याची कुटुंबां रोपीत करूंक आनी एवकारिस्ताचें जिवीत जियोंक प्रेरण जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी नैतीक मौल्यां उखलून धरूंक सता नितिकाल लोकांच्या बऱ्यापणाक वावरूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पिडे शिडेन कश्टां आनवरांनी अवघड अपायांक आनी समस्यांक लागून जिवितांत बरवसो सांडल्या सर्वांक तुज्या उतरां आनी एवकारिस्तांत बरवसो लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ससन जिणयेची वाट शिकोवच्या सर क्रिस्ती शिक्षकांक वडिलांक याजाक धर्मिकांक तांच्या त्याग सक्रिफिसाचो दराळ फोळू दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबांत मागण्याक पवित्र बायबल वाचूंक वाड्या जमात्यांक हजर जावंक बरें मन करून ससन जिविताचे वाटेन सोमकूंक कुमक कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पिडेस्तांनी तशें उतर प्रायेक पावलेल्यांनी तांच्या कश्टा वेळार युवा जाणांनी तांच्या भविश्याच्या हुमरार भुरग्यांनी तांच्या शिकपा तळार जैत आनी संतोशा खातीर मागणें आनी येवकारीस जिणेचें केंद्र करूंक पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आयच्या संभ्रमांत भागीदार जाल्ल्यांक वावुरलेल्यांक दान मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमच्या दानींक तुज्या कुरप्या बेसावांनी बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. घडीभर मावनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा तुवें आमच्या हर एकल्यांचेर आनी आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर उतरल्या सर कुरपे देण्या बसत आमी अर्गां दिता आसतना आमी सडीत गरजो तुजे मुखार ह्या संदर्भेन दवरल्यात. थोडे आमी उक्त्यान उसारल्यात जायते आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आसात ते सर तूं लाभय. आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. विशेश करून जीं कुटुंबां कश्टार आसात शोशणाक वळख जाल्यांत विविध संकश्टांक वळख जाल्यांत त्या कुटुंबांक तूं सवस्काय आनी सुटका पळय. तुजे मुखार दवरली ही सर आमची प्रार्थना बापा आमी तुका भेटयता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परसा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसां, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हीच तुजो मोग आमी भोगता. बगा सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनः जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां भोगूंक मेळटलो. तो पास्काचो गोठ आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर आनी तुजे आजापांचे पदवेची दिनवाशी काळसान आमी स्तुती गायता. Sergani sonsa wala tuja बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्तान तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें ते तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजातूं समयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभांत तो पराधीन जालो ते राती ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. फातकाचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे
बापा आमचे सुडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आणि सर्गात चडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजे दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू समें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे मायेबू भगिवंत अमूक वर मरीच्या तुज्या भगिवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्ट गजर मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या पेटर पावलो आमच्या गोवळी बापाच्या सांगातार पवित्र सभेच्या सुमेस गोवळे आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसाराक वारसुरेक तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खंडवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांतन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय कित्याक राजवटी पदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची ही शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढले आमची कातून देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची कातून देवा
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण्या बदली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुम देवतेर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. 12 जाग्यार पवित्र कुमगार बांदतात. 4 जण थंयसर रैमन बापाच्या फंडा लागीं आनी 2 जण एकलो भायर पटेकोन ताचे उपरांत इगर्जे भितर हरशेंचे बरीस तुमकां कळीत आसा. भक्तीन कुमगार सेवया.
जीवदातारा अर्गा 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 जीवदातारा जन्माचे पहिले घडीताहून आयलाय मोगा सुसंगात दिवून हात मोजो वेलाय सोदून सदा नीतीच्या मार्गावयल्या मोगा सागोरा देव कुवरा जेजू क्रिस्ता सोडवणदारा कर्गानी वरणारा सर्गा वाटवरणारा अर्गा 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 जीवदातारा पीडा शिडा आमका दोस्ताना कष्टा आकांतानी सांपडाताना निराशेची मोडा वेडो घालताना दर्शन फावो केलाय मागताना मोगा सारोरा देव कुवरा जेजू क्रिस्ता सोडवणदारा कर्गानी वरणारा सर्गा वाटवरणारा अर्गा 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 जीवदातारा अर्गा 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 जीवदातारा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुवें खाकुलतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या फेडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो सर पदवेदार देव तुमकां वायटांतले निवारू आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतरांक तो आयती करूं कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आतां आमी सान सेबास्तियानाचें भक्ती पानासा करता दिंबी पडचें सांगाता आमी मागया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखे प्रमाणे जियेवन रक्षाक्षांचें मरण सोंसलेल्या भगेव सेबास्त्यान आमचो शारोतीकन दिल्ल्या बसत आमी तुका अर्गां दिता तुज्या भक्तांक आनी रक्षाक्षांक खुरपेच्या देण्यांनी तुवें नेटयलाय तांणी धैर्यान भावार्थ परगड उसारूंक तुवें आमकां फावो केलाय तांचे नांवी आमी मागले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार बाबुरता आनी तुका वाखणता सर्व तरांचे पिडेशिड्यांतले आमकां तूं राख आनी सांबाळ तूं आमचेर येवंक सोदताय ते कश्ट आनी अनवरां धैर्यान आनी सोंसणिकायेन सोंसून तांचे वरवीं आत्मीक फळ जोडूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं भगेव सेबास्त्यान आमा बसत विनाती कर सर्वेस्पोर तुमचे समय आसो प्रार्थुया
सर्वेस्पर आमच्या देवा बघें सब्यास्ते हांव तुज्या रक्त साक्षान कांयच भियेनासतना आपलो भावार्थ परगड उसारलो आनी दोग दोवणेक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थांत थीर रावंक धैर्य दिलें. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ताका मान करच्याक आमी हांगा जमल्या. खऱ्या भावार्थांत थीर रावंक आनी मनशांच्या आज्ञा प्रास तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजे बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं पिडेस्तां खातीर मागणें. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. सर्वेस्पो तुमचे सोमे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कुडीचे पिडेन कश्टांत येल्या ह्या तुज्या साकरां आनी साकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्या आत्म्याक नवें बोळ दी. हे बरीं कश्टां वरवीं सुदारून तुज्या दयेन बेगीन बरीं जाल्या म्हूण तांकां भोगोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें तारण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मा सोबत जी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमी सर्वदाय करून बसया. मगाळ भाव भयणीनो, ऑगस्ट 23 तारखेर बेंदोर फिरगज स्थापन जावन 110 वर्सां संपली. मी सक्कड फिरगज याजक तुमकां सर्वांक शतमनोत्तर दशमनोत्सव दिसाचे रास रास उल्हास पाठयता. आमच्या पात्रोनान आमच्या मलगड्यांक आनी आमकां सर्वांक फाटल्या 110 वर्सां धांवन भावार्थी जिणी जियोंक गरजेची कृपा देवा लागीं मागोवन धाडल्या. देवाक जावं वर्गां होगळाप आनी पात्रोन सान सेबास्त्यांवाक मान आनी वंदन. स्थापक विगार मोन्सिन्योर रेमंड मस्करेनस बापांचो आज आमी मोगान उगडास काडया आनी तांकां बेगीनच आल्तारीचो मान फावो जावं म्हूण मागया. संभ्रमाचे यशस्वे खातीर वावुरलेल्या सर्वांक दान मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्या सर्वांक एकाच उतरान काळजान दावन देव बरें करूं म्हणटा. सोमारा 26 तारखेर श्री संघटनाचें मिटींग 5:30 वरार आसतलें. मंगळारा 26 तारखेर सिनियर सिटीजन्स एसोसिएशनाचें मिटींग 5:30 वरार आसतलें. आतां कातोलीक सभेचें मिटींग 9:30 वरार आसतलें. ह्या शुक्रारा 30 तारखे जावन मंती फेस्ता तयाराय जावन मंती सैबिनीचें नोवेन आराम जाता. हर एक दीस संजेर 5 वरार मीस, उपरांत बाळोक मरयेचें नोवेन आनी उपरांत फुलां अर्पण. आयतारा मात्र सकाळीं 9:15 वरार मीस आनी उपरांत फुलां अर्पण. भुरग्यांनी व्हड संख्यान फुलां हाडून मरयेक मान करूंक उलो दिता. येमच्या आयतारा भुरग्यांक दोतोर आसा म्हणलें उडास तो भरचें, कित्याक आयच्या दिसा दोतोन रद्द केल्या, देखून येमच्या आयतारा दोतोन आसतली. मोलाक फुलां घेवन भुरग्यांक दितल्यांच्या गमनाक मस्तू फुलां मोलाक घेवन दिवच्या बदलाक गरजेची इल्लीशी दिवन उरयलेल्या दुडवान कांय आश्रम निवासींक उपयोग जावच्यो वस्तू साबू, पेस्ट, सर्प इत्यादी वा पाड जायना तसलें खाण इत्यादी दिवन फुलां सांगाता मरयेक अर्पोवंक भुरग्यां लागीं दिलें तर खंडीत अर्था बरीत. फेस्त जातस एकठांय जाल्ल्यो ह्यो सर्व वस्तू एका आश्रमाक आमी दिवयेत आनी तांकां तें खंडीत व्हड आदाराचें जायत. हें एक सुचन मात्र. पसंद जालें तर बरें मन आसलेल्यांनी हें कार्यगत करये. सप्टेंबर 1 तारखेर फिरगजेंतल्या शिक्षण क्षेत्रांत सेवा दिवच्या टिचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स आनी क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या सर्वांक मान करूंक शिक्षकांचो दीस आचरशीत. संजेर 5 वरार मीस परवा आयतारा. उपरांत हॉलांत मान आनी सन्मान कार्य मटवें आसून जेवणांत संभ्रम आखेर जातलो. देखून जोगती तयाराय करूंक वाड्याच्या मुखेल्यांनी तुमच्या वाड्यांत कितलीं जाणां शिक्षकांच्या दिसान भाग घेतात तें
29 तारीखे भितर ऑफिस वा कार्यदर्शी प्यारसी ब्रिटोक कळोवंक तुमचे लागीं विनंती. त्या दीस काणिकेचो पुरशांव आसतलो. तुमी काणीक हाडून पुरशांवाक मेळयेत. देवाचें उतर प्रगटणाराचें हात पुस्तक परतर बेती दिल्ली. देवाचें उतर प्रगटतल्यांक ताका एका पोरबायेचें हात पुस्तक आसा. तें आमच्या स्टॉलान भायर पटिकोन मेळटा. घेवन जोगती समजोनी जोडा. मोंती फेस्ता दीस सांजेच्या 9 जमच्या कार्यावेळी भुरग्यांक 4 विभागांनी मरियाळ नेसना स्पर्धो आसा केला. नियमा WhatsApp ग्रुपार धाडल्यात. पळोवन व्हड संख्यान भाग घेवंक आमी उलो दिता. वडिलांनी भुरग्यांक प्रोत्साव दिवचो. आकर्शक बहुमान दिवनो भुरग्यांक त्या दीस आमी मान करतल्या. आदल्या आयतारा मिसा वेळार जमो जाल्लें इजमोल 70,020 रुपये. तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. शतमानोत्तर दशमानोत्सव दिसाचें संभ्रमीक मीस भेटोवन अपूर्बायेचो संदेश आयच्या फेस्ताचो ह्या संभ्रमाचो दिल्ल्या आमचो मोगाळ विगार जलाल मोन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोना बापांक तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच आयच्या ह्या संभ्रमांत भागीदार जावंक आमचे आदले विगार भलायकी बरी ना तरी हांगासर येवन ह्या संभ्रमांत तांणी वांटो घेतला. आमचे खातीर मागला तांचो. तशेंच आमच्या DSCG आनी एक मलगाडे याजाक बाप वालेरियन डिसोजा तेय आमच्या सांगात आसात. तांचोय उपकार बावरता. तशेंच कार्मेलीत कोवेंदाचो वडील बाप मेल्विन CODP समस्याचो वडील बाप विन्सेंट हांगासर आमच्या संभ्रमांत भागीदार जाल्यात. तांचो ह्या उपकार बावरता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या संभ्रमांत भागीदार जाल्ल्या सर्वांक तुमचो आनी वावुरलेल्या सर्वांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचें खोयार अपूर्बायेन गायन केलां जाला. मस्तू दिसाची तरबेती केल्या. तांकां तरबेत केल्ल्या आनी गायन केल्ल्या सगळ्या गायन मंडळीक अभिनंदन पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवस्तुती आयोगान सगळी देवस्तुती बऱ्या तरान जावचे बरी मिनत घेतल्या. तांचोय उपकार बावरता. आनी परत तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. तुमी मीस जावन 11चे गीत जावन भायर वेताना सकडांक केक आमी वांटता. ती तुमी संतोशान स्विकार करी जाय म्हणून तुमचे लागीं आमची कालती विनंती. 9:30 वरार हांगासर इंग्लीश मीस आसा. 11चे गीत जाता तितलें भायर वेचें. लोकांक भितर येवंक अवकाश करून दिवचो. देव बरें करूं. Sebastião, ama pasutri natikar, bagi unkusaci kurban nivaram ka amcha deva amcha dusmanatri, bapace ani putace ani pavitra atmyache nabi. Amen.